Sorvespor तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हें मात जाणा जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दुनियांत जाणा आसलो जाल्यार दुबावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात, कित्याक चिंतिनासल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हळें, सायबा, आमकांच वेरांक समेस्तांकूय तूं येवपार सांगताय. जेजू अशी जाप दिली, घरांत आसल्या वखदार गोवाचें माप मेजून दिवंक दुनियान आपल्या गोराब्याचेर सोत्या दिल्लो कोण विस्वासी आनी शाणोच कारबारी जायतसो तुमकां दिसता. आपूण दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आहा तितल्याचेरूय तो ताका सोत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांब आयकुता अशें तो चाकोर आपणाच भितर म्हणून हेरां चाकरांक आनी चाकोनीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावन आसल्या दिसा तो नकळो आसले गोडेर ते चाकराचो धनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वासी बराबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दुनियाची कुशी कितें ती जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पर्यंत करूंक ना तसले चाकराक खूब सोट्यांचो मार पडटलो. ती कितें तो नकळो आसल्याक ताच्या कुर्तुबांक कास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सोटे पडटले. जे कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडच्यान देव चड मागतलो आनी जे कोणाक चड पातेल्लें आसा ताचे कडल्यान देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.